म्हापशा मार्केटांतली केळी तशी फामाद. गिरायकांची मागणी पुराय करपाच्या नादांत आतां केळी पिकोवपाक कांय वेपारी कॅमिकल वापरूंक लागल्यात. एफडीएक रेग्युलर चेकअप करतना कॅमिकल घातिल्ली केळी सांपडली. आम्ही आज एफडीए ऑफिशियल्स एक सकाळी रुटीन मँगो रायपनिंग चेकिंगा म्हणून भायर सरले सकाळी 4 आमी सकाळी पणजे आंबे चेक केले पणजे मार्केटान आनी मागीर हांगा म्हापसा मार्केटान आयले आनी हांगा आंबे चेक करून आमी सगळे पयले पूण खंयच आमकां आर्टिफिशियल आंबे चेक केल्ले मेळूना. पूण हांगा एक गोडावन मेळ्ळो म्हाका जयराम नायक म्हणून तेजो तितून एक 300 किलो केळी मेळ्ळी. तेजो कॉस्ट 20,000 आसा. तेणें ती एक कॅमिकल वापरून हांगा पिकयलें आनी ते मनशा आपूण ती आमी आतां तेजे सॅम्पल्स घेवन ती सगळो एंटायर स्टॉक जप्त केला. आनीक एके कारवायेंत एफडीएन 45,000 गुटखो जप्त केलो. बेळगांवच्यान दीपक चौधरी नांवाचो मनीस मोटारींतल्यान गुटखो हाडटा म्हणून एफडीएक म्हायती मेळिल्ली. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.